नमस्कार सोमेस्त आयकुप्यांक 99.8 FM आवाज कम्युनिटी रेडिओ साउथहॅम्प्टन UK आणि वितरायलोले आणि आरजे रॉक वाज आणि सादर केल्ले कार्यावळीन कोंकणी उलोय लंडन फुलोय हांव सावियो रॉड्रिक्स कॅलिफोर्नियांत थावन आयज एक कविता वाचता. हे कवितेचें नांव खंय पावलें आनी कवी मारियानो लुकास दिनीज. तर आयकात कविता. खंय पावलें. तुवें म्हाका जाय तोच आसयलो, उतवत्यांनी बरोच खेळयलो. तुवें म्हाका जाय तो आसयलो, उतवत्यांनी बरोच खेळयलो. तुज्याच काळजार खूब न्हिदयलो, पूण आतां तूं खंय आसा. म्हाका मोतलोब्यांनी भासायलो, जिव्या सपनांनी सपनायलो. म्हाका मोतलोब्यांनी भासायलो, जिव्या सपनांनी सपनायलो. काळजाचे बागेंत शिंपलो, मोगा तूं खंय लिपलां. तूंच म्हजो सुर्या जालो, आपलो अमृती मोग पिवयलो. तूंच म्हजो सुर्या जालो, आपलो अमृती मोग पिवयलो. काळजाच्या कुपांनी घुस्पायलो, तूं खंय घुस्पला. गुलाबाचें फूल जावन आयलें, काळजाचे बागेंत फुल्लें. गुलाबाचें फूल जावन आयलें, काळजाचे बागेंत फुल्लें. कांट्यां पासून म्हाका वाचयलो, सुका तूं खंयच्या कांट्यान फारवलें. न्हिदेंतलें जिवीत म्हजें जागयलें, सपनांतलें म्हाका सूख दिलें. न्हिदेंतलें जिवीत म्हजें जागयलें, सपनांतलें म्हाका सूख दिलें. तुज्याच रुपकाराचें चित्र रंगयलें, पूण आखरेक तूं खंय गेलें. तर आयकुप्यांनी, ही जावन आसली कविता खंय पावलें आनी कवी मारियानो लुकास दिनीज. तुमी आयज म्हजी कविता आयकली म्हणून हांव तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी दिनवास दिता आरजे रॉक वाज, क्रिएटीव डिरेक्टर भिऊल आवाज आनी आवाज कम्युनिटी रेडिओ मॅनेजर आली बेग हांकां. तर आयकुप्यांनी, सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं आनी देव बरी सांज दिवं म्हणून म्हणटा आदियोस. मेळचें तर हेच कार्यावळीन फुडले पावट.